सोऱ्याचे थेंब आंगाचेर पडिल्ल्याच्या शुल्लक कारणावयल्यान मणिपूरचे पर्यटक आनी वेटरां मदीं मारामारी जाली। हो सगळो प्रकार शापोराच्या डार्लिंग स्पारांत घडलो। हे प्रकरणात दोनूय गटांनी एकामेका आड कागाळ दाखल केले उपरांत पुलिसांनी बार्राच्या 4 कर्मचाऱ्यां आड गुन्यांव दाखल केला। पळयात पुराय बातमी। एक दूसरे के सिर पे बॉटलें फूटेगी। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 16 एप्रिलाक 5 जाणांचो मणिपुरी तरणाट्यांचो गट शापोराच्या डार्लिंग बारात पार्टी करपा खातीर आयिल्ले। हो गट जेवता आसतना वेटर दुसऱ्या गिरायकाक सोरो दिवपाक वतना ताचें नियंत्रण गेलें आनी ताच्या हातींत आशिल्ल्या ट्रेंतल्या ग्लासांतले सोऱ्याचे थेंब मणिपूर पर्यटकाच्या गटांतल्या एका तरणाट्याचेर पडले। आंगाचेर सोऱ्याचे थेंब पडल्या उपरांत संबंदीत तरणाट्यान त्या वेटराक वायट उतरां करून ग्लासांतलो सोरो ताच्या आंगार मारलो। ते खातीर बाराचो वेटर आनी मणिपूर गटांतल्या तरणाट्यां मदीं मारामारी जाली। ह्या मारामारीत मणिपूर गटाचे 2 तरणाटे गंभीर जखमी जाले। देखून तांकां उपचारा खातीर आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केले। ही घडणूक बेरेस्तारा 16 एप्रिलाक मध्यानराती 12:30 ते 3 वरांच्या मजगतीं घडली। हे विशीं दोनूय गटांच्या लोकांनी एकमेका आड पुलिशेंत कागाळ केली। तशेंच मणिपूर गटाच्या एका व्यक्तीन पुलिशेंत कागाळ करून जखमी जाल्ल्या तरणाट्यांचे फोटो आनी व्हिडिओ पुलिसांक शेअर केली। उपरांत हणजूण पुलिसांनी बार्राच्या 4 कर्मचाऱ्यां आड गुन्यांव दाखल केलो। हे घडणुकेक लागून आतां पर्यटकांच्या सुरक्षेचेर परतून एकदा गंभीर प्रस्न उपरासला। गोमंतक टीव्ही खातीर शापोरेच्यान विणा मांद्रेकार।